आनी वो दुकर चिखलान लोळोन 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 आसता. ह्या दुकराक एपडी धरन ताका बांदून घाला. बांदून घालून बरो हॉस पायप हाडन ताका बरें उदक सोडन ताका एक लाक्साबू घालून बरें करून नाण्या आनी इल्लो वेळ वताक सोडा ताका. सड्डोळ सोडिना कित्याक म्हळ्यार हार्ट अटॅक जाता गे दुकरांक. ते मेले जाल्यार मागीर म्हज्या कडेन येवन विचारना आमचो दुकर मेलो आमकां इतले पयशे दिया म्हणून म्हज्या कडेन विचारल्यार काय ना हांव कापूचीन. आनी त्या देखून ताका इल्लो वेळ बांदून घाला. सुकता न्ही सुकले उपरांत ताका ताच्या लागीं वचून सांगा दुकरा तूं नितळ जालाय ताच्या काना लागीं सांगा आनी मुखार तूं वचून चिखलान लोळा नाका. ताच्या बदलाक हांगा आमी एक ल्हान टँक केला तातूंत बरें उदक आसा तुका वचोंक जाय तर त्या नितळ टँका लागीं वचा. दुकर काना कडेन उलयल्यार कांय आलें ना ताच्या कान कित्याक म्हणल्यार ताका कान आयकना. ताच्या सोंडये लागीं वचून सांगचें तुमी दुकरा तूं नितळ जालाय आनी मुखार चिखलान लोळा नाका म्हळ्यार दुकर वय गुर्र 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 म्हणटा म्हळ्यार ताका समजलें म्हण अर्थ जायत जायत म्हणून सांगलो. आनी ताका समजलें म्हूण चिंतून तुमी ताची दोरी सुटया. आनी ह्या वेळार तुवें सांगलें आयकता दुकर तें टँक केल्या तातूंत बरें उदक आसा तातूंत तूं वचून उडत जाय म्हूण तुवें सांगलां. आतां दुकर कितें करतालो तुवें दोरी सोडलें धांवोन येवन टँकेन उडतालो की ना ना कित्याक ताची संवय थंय वचून चिखलान लोळची तो परत चिखलात धांवतालो बरें चार पटी उलटा पुलटा करतालो आनी उबें रावन तुका पळयतलो तुजो 50 रुपयांचो लक्ष साबूत डाब्यांत गेलो म्हणून घाल. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो परत आमी देवाच्या वत्या काकुतीक तुमकां व्हरतो स्वागत मागता. आयचो दीस देवान आमकां दिल्ल्या खातीर देवाचो उपकार बावडया. संबंदरान देवाक हो दीस आमी समर्पीत करया. आमचें जिवन मोळाचें मायपासाचें काकुतीचें जावच्याक देवा लागीं आमी कृपा मागया. आयच्या शिकवणेक आदार जावन आमकां किर्तन 30 आनी 7 37 वर्स 3 to 9 अशें म्हणटा. सर्वेस्पराचेर तुजो विश्वास दवर आनी बरें तें कर. देशांत वस्ती कर आनी सुखान जिये. सर्वेस्परतें तुजो संतोश सोद. तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितालो. तुजी वाट सर्वेस्पराचे परती. ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळें करतलो. तुजें नितीवंतपण उजवाडा बरें परजळीसें करतलो आनी तुजो न्याय दोनपरांच्या प्रकाशा बरें. सर्वेस्परा मुखार शांत राव आनी ताचेर भरवोसो दवर. कोण एकलो आपल्या वाटेन सुख संपत्ती जोडटा म्हणून आपल्या वायट येवजनांनी तो मनीस सुपळ जाता म्हणून तूं उसांबळ जायनाका. तुजो राग सांड क्रोध पयस कर. उसांबळ जायनाका जासी तर फकत वायट करूंक पावतलोय. कित्याक खोट्या मनशाचो नाश जातलो पूण सर्वेस्पराचेर भरवोसो दवरतात ते देशाचे वारीसदार जातले. मोगाच्या भाव भयणीनो सर्वेस्परांतय तुजो संतोश सोदू आनी तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितालो. किर्तनाची ती वर्ते उतरां किर्तनकार आमकां म्हणटा सर्वेस्पराची वाट आमी सोदता आसतना त्या वाटेर तो व्हरून आमकां पायता. हांव DRC रिट्रीट सेंटरान रेतीर दिवन आसतना एकलो मानेस्त म्हजे लागीं म्हणा लागलो तरणाटो म्हूण सांगीत आय डू नॉट नो गॉड अँड माय गॉड हॅज नॉट डन एनीथींग फॉर मी. आनी ताच्या मावळो इथे आयिल्लो ताच्या मावळ्या कडेन विचारलें कितें जालां तुज्या पुतण्याक. तो म्हणा लागलो कितें जालां म्हूण गोत्तू ना फादर पूण अशें जालां की तो आज देवाक पातयना. देवूत ना म्हूण सांगता देवूत नाका म्हूण सांगता. तर हांव म्हळें सांजेर रेतीर जाल्लें तर 8:30 वरांक हांव येतालो आनी येताना तुमी खंयच्या रुमांत आसात ताणें म्हाका सांगलें आसलें रुमांत आसा. आनी 8:30 वरार हांव थंय पावलो रातीर आनी त्या वेळार तीं 4 जाणां त्या रुमांत आसलीं आनी हांवें वचून दार धापडलें. दार उक्तें जालें. दार उक्तें जाल्लें आनी ती म्हजे लागीं येवन उलयलीं. पूण म्हजे लागीं उलयतना तांची दिश्ट आसा ताच्या वयर. तो पयस एका बेड्डार बसला आनी म्हाकाच पळयता
आनी हांवें कांयच सांगोंक ना, हांव कांय ताका पळोवंक पळोवना, ताका चेडे उलोवंक उलोवना, हांव हांचे कडेन उलोवं आसलें, म्हाका हांचेली सळवळ आसली, अशें आसता, म्हाका तूं पळोवंक सुरू जालो तो. आनी हांवें सांगलें तुमी रेतीरेक आयल्यात, भोव बरें, देवा कडेन बरें कर मागात, देव जायती ससाय दिता आनी देवाची कृपा तुमचेर येतेच मापान तो वत्तालो. आनी अशें म्हणटा आसतना तो थंय जावन बोब घाली लागलो, आय डू नॉट नो गॉड. हांव ओगेत रावलो, म्हाका आनी ताका कांय संबंदच ना थंय, हांवें कित्याक आच्युएशन तकली धाडायचंय. आनी हांव अशें उलोवनासतना म्हळें ह्या दिसाच्या रेतेरींत देवान इतलें बरेंपण तुमकां करूंक आसा की तें सगळें घेवच्याक तुमी आयती जायचंय. तुमचें तें अशें सक्कडी उणेंपण सोडा, देवाक सरेंडर जाया, समर्पीत करा आनी देव उरली वाट तुमकां तो दितालो. म्हूण हांवें सांगलें तुमी सर्वेस्परा थंय संतोश सोदलो जाल्यार तो संतोश तुमकां मेळटलो. आनी अशें आसतना म्हणूंक लागलो परतून व्हडल्या ताळ्यान, आय डू नॉट नो गॉड. त्या वेळा हांवें चिंतलें हाका कितें म्हणून सांगत जाय. हांवें म्हळें यू डू नॉट नो गॉड बट युअर गॉड नोस यू. हें पळोवन तो इल्लो कांगाल जालो, ओ कितें म्हणटा काय म्हणून. माय गॉड नोस मी, येस युअर गॉड नोस यू व्हेरी वेल बट आय डोंट नो हिम. That is not a problem at all. If you do not know, it doesn't matter for God. God knows you. That is the best part of God, that He knows everybody. सगळ्यांची वळख आता का म्हळ्यार हे पळोवन इल्लो लाग्गे आयलो. त्या लास्ट बॅटर बसयल्ले न्हू, चवथ्या बॅटर बसयलो, तिसऱ्याक आयलो. आनी हांवें परतून कांयच केअर करून हांव म्हज्या इतल्यांच्या कडेन उलोवनासतना ताका कितें बगलें जायचं लाग्गे आयलो. लाग्गे येतना म्हणूंक लागलो म्हाका कित्याक रेतेरीक येवंक नाका, त्या देखून हांव रुमांत तो बसता म्हणूंक लागलो. होय रुमांत बसता कितें जाता तुका, म्हाका आवाज आयकोंक नाका फादर म्हणूंक लागलो. तर हांवें म्हळें हे त्या सायडीर जनेल ओपन आसा आनी आमचें कोंकणी सेक्शन व्हडलें आसा आनी कोंकणी सेक्शनांत व्हडलो आवाज म्हळ्यार मजत तूं आनी तो तुका गॅरंटी ह्या रुमाक आयकता, त्या वेळार तुका डिस्टर्ब जायना गी म्हळें. थंय वचून तें जनेल घालनी म्हळें हांवें ताका. गेलो आनी जनेल घालून आयलो आनी बसलो आनी म्हणूंक लागलो म्हाका आवाज आयकोनचें म्हळ्यार जायना फादर, म्हाका बारीक कश्ट जाता, हांव भलें घरा वेता हां म्हणूंक लागलो. तो मंगळार बुधवारा दीस सकाळीं घरा वचोंक जाय म्हणलो. असो मावळो पळयता, हाची आवय पळयता आनी कोण गी मावळ कोण आयली ती सगळीं म्हाका आतां पळयतात. कितें पात्रांव सांगता केन्ना तुका वचोंक जाय म्हळ्यार हांवें म्हाका फाल्यां सकाळीं वचोंक जाय. जायत हांव तुका एक पास काडून दिता, मग तें वचोंक जायना जाल्यार पास काडून दिता, फाल्यां सकाळीं तुवें वचयत. ही म्हाकाच पळय लागली पात्रां बी हाका वचोंक सांगता की हाका हांगा धर न्हू रे तिरे काडला आमी आनी पात्रां बी वचोंक सांगता. हांव म्हळ्यार जायत तूं वेता जाल्यार सदन एक एर्नाड एक्सप्रेस वच, 8:30 वरां तें एर्नाड एक्सप्रेस आसा आनी त्या वेताना केन्ना चड जावन एक अर्द घंटो लेट जाता, 9 वरां. आनी वेचच्या पयलें 7:30 वरांक आमच्या कोंकणी हॉलांत फिजिकल हिलींग म्हळ्यार कुडीची पिडा गूण करचें आराधन आसा, ताका एक घडी येवयत गे म्हळें. जायत म्हणूंक लागलो हाका म्हळ्यार कशें वचोंक जाय न्ही गे, त्या देखून म्हणूंक लागलो जायत. आनी हांवें पळयलें जायत म्हळें आनी ताच्या मावळ्या सांगलें फाल्यां सकाळीं ताका 7:30 वरां तुमी हाडी जाय, आपण हाडा आनी तो रावून दी. 1 घंट्याचें आराधन 8:30 जातात, 8:30 जाल्ल्यान तूं वचून च्या पिये आनी इमिडिएटली रिक्षा काडून सीदा वचता चालकुडी स्टेशनाक आनी चालकुडी स्टेशन तुमकां ट्रेन मेळटा. जायत म्हणूंक लागलें बारी खुशी. पूण हांव एक बारी बेजार जालें, पळय लागली म्हाका, हांव कांय सांगोना. जायत आतां तुमी न्हिदा, फाल्यां सकाळीं पळया म्हळें उठलो गेलो. आनी हांव वचून म्हज्या कोंकणी हॉलांत 7:15 आसतना ही कन्नड सेक्शना लागीं धांवतात. ते एक मरीमाय आसा, मरीमायची इमाज आसा, तिच्या लागीं जायते जाणां वचून मागोवन येतात. ही धांवतात थंय. हांवें पळयलें आतां येतालो म्हूण चिंतलें. म्हजें आराधन आराम जालें 7:30. 7:30 आराम जावन 5 मिनटांनी वो भितर रिगलो. म्हाका आवाज आयकोंक जायना, म्हाका हांगा रावोंक जायना, म्हाका हालेलुया म्हळ्यार जायना, प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार जायना, म्हाका आवाज आयकलो म्हजो मातो किरी किरी जाता म्हणटालो. जायत म्हूण चिंतलें. 7:35 सक्रामेंत हांवें एस्टाब्लीश करन थंय मागता आसतना हो आयलो. हो आयिल्लो पळोवन हांवें म्हजो सावंड आनीक इल्लो रेज केलो. पळया असो आवाज आयकोंक जायना म्हणटालो न्ही, पळया म्हूण येवन मावळ्या सांगात येवन बरी दिंबी घाल मागोन आसलो, हात वयर करी लागलो. आनी हांवें जायते म्हजे शिकवण्यांत ताळो इल्लो व्हड केलो आनी जायते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणून तूं गेलो. म्हाका भावनांनी म्हणिलो 1 घंटो भर हो थंय आसा, आला ना, आवाज आयकोंक जायना, म्हाका जेजूशी आयकोंक नाका, म्हाका किरी किरी जाता, म्हजी तकली कितें जाता म्हणलो मनीस म्हज्याच आवाजाक रावलो तर कोणाच्या आवाजाक रावूं येतालें ना त्या दीस.
हांवें चिंतलें जायत पुता तूं आयलाय न्ही देव बरें करून तुका म्हूण सांगलें आनी म्हज्या आराधनेचेर लेट जालें एक 8:30 जावच्या बदला 8:35 जालें हांवें हांगा धांवून तांकां एक सायन दिली तुमी वचत 8:30 वरां तुमचो टायम न्ही वसा म्हण थंय ना दोगी धांवले थंय धांवले गेले च्या पियेले म्हण दिसता थंय वचोन चालकुडी पावले 9 वरांक 9 वरां वचोन पावतना ट्रेन 4 घंटे लेट येते म्हाका फोन करतात फादर ट्रेन 4 घंटे लेट हांवें म्हळ्यार ट्रेन 4 घंटे लेट जाल्यार रेल्वे स्टेशनार बसा आमी आमचें रेतीर मंदीर तुमचे लागीं हाडूंक जायना तुमी आमचे लागीं आयिल्ले जाल्यार आमी तुमकां पळोवन घेता आतां तुमी वचून जाल्यात भायर चीट दिवन जाल्यार आनी भितर परतून भितर तुमकां घेनात रावले मोगाचें ना आनी थंय जावन म्हाका घडये घडये फोन आनी म्हणा लागलो फादर वो कितें करता म्हण गोत्तून रेल्वे स्टेशन तिसीन हांवें म्हळ्यार कोण जाल्यार कांडी ताका इल्लें मागोवन दी हांगा ताका आवाज जाता न्ही ते ट्रेन आसा आनी आवाज आयकना म्हण दिसता सावंड प्रूफ ट्रेन गेल्यान की आमच्या इंडियान म्हण विचारलें ताचे कडेन ना फादर बारीक सावंड कितें करचें म्हण कळीत ना येणें देणें वता म्हळ्यार कोण दी ते 4 वरां म्हणलें 100 घंटे डिले जाले खंय ये ऑलमोस्ट पुरा रेतेर कन्वस येते आसली ये थंय ते हेल्ड अप जाले आनी आक्का कितें करचें म्हण जावना त्या वेळार तसो मावळो म्हाका म्हणा लागलो फादर सगळ्या ट्रेनार तो एक तें कोंत काडून मागोन आसलो आनी उपरांत आमची रेतेर हांगा संपली ते वचोन जाले ताचे उपरांत आमी कांय ताचे विशयांत कांय विचार करिना आनी अशें आसता ताणें म्हाका 2 हप्ते उपरांत सांगलें फादर वत्त मनीस आय डू नॉट नो गॉड आय डोंट वॉन्ट टू हियर एनी सावंड म्हणलो आतां बरो करून मागता फादर बरो करून मागता म्हळें देवाची कृपा जायती आसली ती कृपा घेवंक थोडो वेळ म्हणी तुमी आयल्यात पळय त्या आराधनाक तितू कृपा पुरो माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू म्हणटा संपाल म्हणटा युअर ग्रेस इज सफिशियंट फॉर मी आनी देव म्हणटा माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू म्हजी कृपा पुरो म्हजी कृपा आसल्यार दुसरें कितेंच तुका गरज ना आनी हे वेळार तरणाटो जायते आपल्या जिवनान बदलावण करणं आज बरो आसा खंय तशेंच आनी एक चली आमच्या रेतेर येवन म्हणा लागली फादर येद्दोळ हांव डिवायन रिट्रीट सेंटराक येवं ना फादर आमचेर बेंगलोरियन आनी पयल्या हप्त्याची रेतेर जाल्ली तूं म्हणा लागली फादर आय नेवर न्यू अवर गॉड इज सो गुड म्हळ्यार कितली प्रायज जाली तुका 27 years यू टूक 27 great years टू रियलायज तो आवर गॉड इज सो गुड आमचो देव इतलो बरो म्हूण वळखोंक तुका 27 वर्सां जाय लागली पूण नो प्रॉब्लेम आतां म्हणी तुका रियलायज जालें न्ही ते म्हणा लागले फादर म्हाका आनीकय एक हप्तो रेतेर रावोंक जाय आनी त्या देवाची घोटसाण साकोंक जाय तिकेट ताची कॅन्सल केली सांगलें आनी एक हप्तो हांगात राव मोगाचे भावन आनी भयणीनो त्या चलयेन ताची जिणी इतली बरी अपुरबाय तरान बदलावण केल्या आनी ते म्हणटा फादर ते एक रेतेर हांव त्या मंदिरांत केल्ली जावन आसा आनी देवान म्हाका आपडलें जावन आसा देवाची कृपा म्हजे वयर दरबस्त मापान वतुल्ली जावन आसा म्हज्या भावानो आनी भयणीनो आमी आमच्या जिवनांत कृपा घेय तर कृपा ब्लॉक जायन आसा रावचे तर आमी पातक करिनासतना रावोंक जाय आनी त्या खातीर तो जेजू आमच्या खातीर आयिल्लो आनी हे आमकां जुवोचो वांजेल 3रो अध्याय 16व्या वळेंत अपुरबायन सांगलें जावन आसा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो ताका सत्मन जाल्यार कोणाचोच तो नाश जायना जावच्याक बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक बरोन वमतांच्या मापाचे सस्नीक जिवीत मेळच्याक जेजूक आपल्या बापान ह्या संवसारी दान दिलो आमचो नाश जायना जावच्याक त्या देखून कुरपेचो वेळ आनी कुरपेचो काळ ह्या गरजमाच्या वेळार आमी जायती कृपा आपणयली तर पातक नासतना जियोंक जाता जायते जाणां म्हणचे आसा पातक नासतना जियोंक जाता की ना अरे पातक नासतना जियोंक जायना म्हणलें जाल्यार जेजू कसो पातक नासतना जियेलो जायते संत भक्त पयले पातकांत आसले उपरांत पातक सांडून कशें ते पातक नासतना जियेले पातक नासतना जियोंक जाता उपरांत हांव तुमकां सांगतालो जेजू कितें म्हणटा जुवोचो अंजल 5 अध्याय 14वी वळेर 38 वर्सां बेतेस्ता त्या तळ्या लागीं पडून आसल्या त्या आरी घराक जेजून बरें केलें
उपरांत आरिकाराक कळीत नासलें कोणें ताका बरें गेल्लें आनी ताका विचार तूं कोणें बरें कोण म्हूण गुत्तू ना म्हाका ऐकल्यान हात देवन उखल्लो आनी म्हणा लागलो तुजी पातकां बगसली तूं चल तुजे बिचारान काडून वच आनी हांव उठोन आयलो 30 आनी 8 वर्सां थंय पडोन आसलो तळ्या लागीं कोणूच म्हाका येवना पूण हांव गूण जाला आतां ताणें म्हाका गूण केलो उपरांत तोच मनीस जेजूक देवळांत मेळटा आसतना जेजू ताका म्हणा लागलो पुता तूं नितळ जालाय तुजी पातकां बगसल्यांत आनी मुखार पातक करिनाका पळया आनी मुखार पातक करिनाका एका वेळा पातक करिनासतना रावंक जायना तर जेजू तें सांगतो ना तुलो जेजून सांगलें आनी मुखार पातक करिनाका आनी उपरांत कितें सांगलां पळया पातक करशी जाल्यार ताचेकी व्हडली शिक्षा तुका फावो जातली आनी तेंच उतर जेजू म्हणटा जुवांचो 8वा अध्याय 10वी आनी 11व्या वळीर जेजू त्या प्रद्वा स्त्रियेक धरनाडलें ताच्या पांया मळा उडयल्लें फातर मारूंक तयार आसलें ह्या वेळार तो म्हणटा कोण हांगा पातक नातलो आसा तो पयलो फातर मारून दी उपरांत सगळे सोंड गेले फातर ते इंत सकयल घालून गेले आनी ह्या वेळार जेजू तिका कितें म्हणा लागलो बाये कोणेय तुका गुन्यांवकार करूं ना गे ना धनिया म्हाका कोणेय गुन्यांवकार करूं ना हांवें तुका गुन्यांवकार करिना वच आनी मुखार पातक करिनाका पळया आनी मुखार पातक करना ही जावन आसली सांता भक्तांची जिणी सांता भक्ती काय पयलें पातक नासलें म्हण न्हय पातक तांचे थंय आसलें पातक संपूर्ण वळखून घेतलें आनी ते पातका जावन भायर आयले पातका जावन भायर आयले उपरांत पातक नासतना ते जियेले देखून सांत म्हणून तांकां पासारिल्लें जावन आसा मोगाच्या भावना आनी भयणीनो तर आमकां पातक करणे एक संवयर पडला म्हण येत आमी केल्लेंत करचें घडी घडी तेंच आनी आमी जागृत रावना जायती जागृत आमकां पवित्र पुस्तक सांगता हांवें येदोळताचे विशयान तो उलोवन जाला एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत पयल्या पेद्रूच्या पत्रांत जागृत रावा जागी रावा तुमचो दुस्मान जेवनसार तुमकां ग्रासूंक राखोन आसा पळया पूण आमी जागी रावना त्या देखून आमकां पातक करचें म्हळ्यार सवयर पडला आमी पातकान पडटा आनी आमी म्हणटा आमी बारी अस्कत जाल्यार तुजो देव नांगी तुजो जेजू नांगी त्या खातीर संबोल कितें म्हणटा वेन आय एम वीक आय एम स्ट्रॉंग विथ माय लॉर्ड हांव अस्कत जालो जाल्यार म्हज्या सुम्या सांगत हांव बलिश्ट हे जावन आसा पातक नासतना जियोंक आमी घेवचो निर्धार पयलें पातक करिनासतना रावचें तर हांवें एक निर्धार घेवचो हांव पातक करिनासतना रावता हो निर्धार आमी घेतलो जाल्यार ताचे उपरांत त्या निर्धारा प्रकार वचोंक जाता कित्याक आमी परत परत पातकान पडटा म्हूण तुमकां सांगता कित्याक पातक नासतना जियोवची रूच आमकां कळीत ना तुमकां एक एग्जाम्पल दिता दुकरा पळयलां होय जायते जाणां म्हणटा दुकरा पळयलां तो खंय बऱ्या स्विमींग पुलांत नितळ उदकांत वचून उडी मारून न्हांवन म्हणटा हांव नितळ जाला म्हणटा की ना जायते जाणां म्हणटा ना फादर तो वचून चिखलान लोळटा फादर वय चिखलान लोळटा आनी ह्या दुकरां पळोवन जेवणा बारी खुशी हांव केदां हप्त्यांत डिवायन रिट्रीट सेंटर वता आसतना मंगळूर तावन चालकुडी म्हणसर ट्रेन धरलें जाल्यार हांव भायरूच पळोवन रावचें कित्याक म्हळ्यार हे सायडीर थोडे दुकर आसात पळय ते बरे करून चिखलान लोळोन 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 तांणी उबे रावन तांची सिमटी हालोवची एक स्टायल पळय जाय ती पळयतना कोली खुशी जावची म्हाका तांणी म्हणचें पळया हांव लोळोन 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 कितलो नितळ जाला पळय ताका ती नितळाय पूण आमकां तो चिखल आनी ते मेळ्ळें आनी वो दुकर चिखलान लोळोन 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 आसता ह्या दुकराक एपडी धरन ताका बांदून घाला एक बरो हॉस पायप हाडन ताका बरें उदक सोडन ताका एक लाक्साबू घालून बरें करून नाण्या आनी इल्लो वेळ वताक सोडा ताका सड्डोळ सोडिना कित्याक म्हळ्यार हार्ट अटॅक जाता गे दुकरांक ते मेले जाल्यार मागीर म्हज्या कडेन येवन विचारना आमचो दुकर मेलो आमकां इतले पयशे दिया म्हणून म्हज्या कडेन विचारल्यार काय ना हांव कापूचीन आनी त्या देखून ताका इल्लो वेळ बांदून घाला सुकता न्ही सुकले उपरांत ताका ताचे लागीं वचून सांगा दुकरा तूं नितळ जालाय ताच्या काना लागीं सांगा आनी मुखार तूं वचून चिखलान लोळा नाका ताच्या बदलाक हांगा आमी एक ल्हान टँक केला तातूंत बरें उदक आसा तुका वचोंक जाय तर त्या नितळ टँका लागीं वचा दुकर काना कडेन उलयल्यार कांय आलें ना ताच्या कान कित्याक म्हळ्यार ताका कान आयकना ताच्या सोंडये लागीं वचून सांगचें तुमी दुकरा तूं नितळ जालाय आनी मुखार चिखलान लोळा नाका म्हळ्यार दुकर वय गुर्र 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 म्हणटा म्हळ्यार ताका समजलें म्हण अर्थ जायत जायत म्हणून सांगलो आनी ताका समजलें म्हूण चिंतून तुमी ताची दोरी सुटया आनी ह्या वेळार तुवें सांगलें आयकता दुकर
थंय टँक केल्या तांतूं बरें उदक आसा तांतूं वचून उडत जाय म्हूण तुवें सांगलां आतां दुकर कितें करतालो तुवें दोरी सोडलें धांवून येवन टँकेन उडतालो की ना ना कित्याक ताची संवय थंय वचून चिखलान लोळची तो परत चिखलात धांवतालो बरें चार पटी उलटा पुलटा करतालो आनी उबें रावन तुका पळयतलो तुजो 50 रुपयांचो लक्ष साबूत डाब्यांत गेलो म्हणून आतां डाब्यांत गेलो म्हाका घालें पडोवन गेला हांव पळय पयलींच्या परीन जाला म्हज्या भावान भयणीनो चिखलान लोळचो दुकर परत चिखलांत लोळटा शिवाय तुज्या आंगान नितळ उदकाच्या टांकयेंत उपें ना कित्याक ताची ते जिवान न्ही तर म्हज्या भावान भयणी आमी एक संवय केल्या फातकान लोळचें फातकान परत परत लोळचें फातक करिनासतना रावोंक जाता म्हूण हांवें तुमकां सांगिल्लें कशें म्हूण आतां सांगता हांव ल्हान आसलो चवथ्यांत म्हजो भाव तिसऱ्यांत आसलो आनी अशें आसता आयतारा दीस मीस जाल्लें घरा येवन रावतालें हांव आनी आयतारा दीस आमचे एकलो आयस कँडीवालो येतालो पाम 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 म्हणटना आमी कानाक वारें रिगल्या पर्यंत धांवचे कित्याक म्हळ्यार आमकां आयज आयस कँडी खावंक मेळटली आनी हो आयस कँडीवालो बारीक शाणो हो कसो म्हळ्यार आनी कलर 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 आयस कँडी हाडचे आमकां मांकोड करूंक ते धाड आमकां कळनासलें आतां कळटा आनी मांकोड पण टायम उतारला आतां आनी अशें आसता हो येतना आमी धांवचे मांयक सोदून कित्याक म्हळ्यार एका आयस कँडी 25 पयशे आमी मांयक सोदून वयचे मांय मेळ्ळ्यार पुरो रावंड रावंड धांवले 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 आनी आमचे सायडीचे दोग चेडे आसले ते तांचे आवयक सोदून धांवताले कित्याक म्हळ्यार पयस आनी आमच्या मांयक पळयलें आमी म्हणजे मांय आयस कँडीवालो आयलो 25 पयशे दी 25 मांयन थोडे फुडें म्हणजे पयशे ना तर पुता त्या वेळार हांवें आनी म्हज्या भावान कितें करचें होतें तें सकयल हें आसा न्हय माती आसा न्हय तांतूं लोळचें आमी लोळचें पळोवन मागीर म्हणजे उठा 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 वस्तू रावन तूं उंची घोडे मागीर उठा 25 पयशे दिता म्हणजे आमचें टॅक्नीक तें मातयेन लोळलें 25 पयशे मेळटात म्हूण आमचें तें धड आयडिया आनी माय दिताली आनी आमी काडून धांवचे ते दोगचे तसोच करताले आपल्या आवयन दिनालो लोळोन कसं म्हणी करून 25 पयशे हाडटाले 4 जाण आमी आमच्या जाग्या लागीं थंय रावताले तो येवच्या वाटेर आनी वाटेर येवन हो घालन करतालो आयस कँडी आपणे 5 कलरचे हाडटालो पिंक रेड येल्लो आनी एक सादारण एक ग्रेप कलराचे हाडटालो आनी एक 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 कांदोबणाचे आनी एक कलीग हाडटालो 5 आयस कँडी जावन अशें एक पोटी गुंडेतना साबळे आमच्या तोंडांत ते उदात देंवतालें काय ह्या लेखारनी आमी 25 पयशे दिवंक रेडी जाताले 25 पयशे दिनातल्यार तो आयस कँडी दिनातलो 25 पयशे दिले आमकां आयस कँडी दिली आमी 4 आयस कँडी एकल्यान पिंक काडली एकल्यान रेड काडली आनी एकल्यान येल्लो काडली आनी एकल्यान ग्रेप कलर काडले 4 कलर काण घेवन आमी सागचित्त आयस कँडी सकयल कांय पडों नजो म्हूण एक हात हांगा धरन कांय एक तेंब सकयल पडो घातल्या बरी आमी चिंवताले आखरे काडी उरिल्ली आमी चिंवताले अशें काडी उरिल्ली चिवोन 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 आसा पळय आमचे वोंट कशे जाल्यात म्हूण आमी परतून धांवचे 4 जाणांनी आरशा लागीं धांवन पळोवचें आमकां ते दाडा तुमचे बरें लिपस्टीक आनी नासलें आमकां रेडीमेड लिपस्टीक करून दितालें दादा आमगे आयस कँडीचे एकल्याचे वोंट तामशे एकल्याचे वोंट पिंक आनी एकल्याचे येल्लो आनी एकल्याचे काळशे कलर ग्रेप कलर ओ कोली खुशी एकामेका उडी मारचे एकामेका पळोवचे आरशार बारी खुशी आनी तेच ते दाडा आयस कँडी खावन आसलें हांव 2009 म्हाका हांगास मणिपालांत एक ट्रिनिटी सेंटर स्कूल बांदूंक धाडिल्लें जावन आसा 2009 2010 दिसकाल बांदून जालें 2013 म्हज्या भुरग्यां कडेन मस्त बारीक क्लोज जालो भुरगीं म्हळ्यार उणी आसलीं मागीर सोडून आयलीं सगळीं भुरगीं बारी अपुरबायेन आसलीं अशें आसता म्हज्या भुरग्यां लागीं हांव विचारतालो शेनवारा दनपारां असेंब्ली ते दाडा करन विकेंड प्रोग्राम कितें म्हूण एक दीस हांवें विचारलें वॉट इज युअर विकेंड प्रोग्राम भुरगीं म्हणा लागलीं वी आर गोईंग टू ईट नॅचरल आयस्क्रीम देवा हांव म्हणलें नॅचरल आयस्क्रीम वेर इज द आउटलेट ती म्हणा लागली MGM कॉलेज आनी उडपी मदेगत आउटलेट आसा म्हणून हांवें करेक्ट एक डिरेक्शन विचारलें मागीर सांगलें जायत जायत वचून खावन येया तुमी म्हूण सांगलें आनी हांव सोनवारा वचोना आयतारा पुरा मिसा आनी पुरा जालीं सांजेर हांव एक म्हजें बायक काडून गेलो आनी तें आउटलेट म्हाका मेळ्ळें आउटलेट मेळिल्लें हांव हॉल्टार बायक पयस दवरलें आनी गेलो सकयल वतना बेजमेंटांत आसा वचून विचारलें म्हाका एक नॅचरल आयस्क्रीम दिताय गी भुरग्यांक सांगलें नॅचरल आयस्क्रीम तो म्हणा लागलो नॅचरल आयस्क्रीम गी एक व्हडली लिस्ट दी लागलो हें घालें म्हळें हें फ्लेवर म्हणा लागलो पयलें नॅचरल टेंडर कोकोनट कास्टर्ड एप्पल आनी कितें पोमोग्रानेट खंय आनी कितें चुक्कू खंय मागीर कितें पोणोस पालपोणोस पुरो आसलो अय्यो देवा म्हाका पयले फावटी हें पुरो गो इतले पुरो फ्लेवर आसात नॅचरल आयस्क्रीम मागीर हांवें कितें करचें आतां वयलें दी म्हळें नॅचरल आयस्क्रीम टेंडर कोकोनट काण गेलें एका कोंडार बसलो केलें भारी रूच आसलें
बरें करून मिठ्यो मान खावन मागीर आयलो आनी सीदा बायक काडून फाटी आयलो ट्रिनिटीक. आनी दुसरे सोमारा दीस भुरग्यां कडेन हांवें विचारलें, डिड यू ईट नॅचरल आयस्क्रीम? येस ओर एकले हात वयर घालतात. त्या दाळात म्हाका कळीत आसलें म्हज्या पांया पोंदल्यान वयची LKGची UKGची म्हज्या की पयलें नॅचरल आयस्क्रीम खावन आयल्यात. आनी म्हाका एक नॅचरल आयस्क्रीम खावंक तिसऱ्या इस्कॉलचो प्रिंसिपल जायचें पडलें. त्या दाळा हांवें म्हळें, हाव वॉज इट? फादर, सुपर टेस्ट, वंडरफुल अँड इट वॉज टेस्टिंग सो गुड, डेलिशियस म्हणा लागलें. हांवें केलां म्हण तांकां सांगो ना, हांवें सांगना युजली केलां आनी म्हण भुरग्यां मुखार खावचें कांय ना. भुरग्यां आसतना एक आमी करेक्ट देख घेवन खावं नजो म्हण न्ही, पूण तें सारकें जायना. तेतून हांव वगीत रावलो आनी भुरग्यांक विचारलें, हो इट इज व्हेरी नायस फादर, व्हेरी वंडरफूल फादर. तेन्ना हांवें विचारलें, व्हडले भुरगे आसले आमच्या 9व्या क्लासीचे, तांकां विचारलें, डीड यू ईट आयस कँडी? येस, वेन वी आर स्मॉल वी एट आयस कँडी म्हणा लागले. आतां हांवें म्हळें, हॅविंग इटन, तुमी आतां नॅचरल आयस्क्रीम खावन तुमकां एक टेस्ट मेळ्ळ्या न्ही, आनी आतां पयलीं तुमी आयस कँडी केल्ली न्ही, तर आतां नॅचरल आयस्क्रीम केल्ल्या उपरांत आयस कँडी दिल्यार तुमी खातात गी म्हूण हांवें विचारलें. काले म्हणा लागले होते म्हजे भुरगे, हू वॉन्ट्स युअर आयस कँडी? कोणाक जाय तुमची आयस कँडी? ते आयस कँडी इज ओनली अ पीस ऑफ वॉटर मिक्स्ड विथ कलर अँड सॅक्रीन. पळया तांकां त्या भुरग्यांक कळीत आसा नॅचरल आयस्क्रीमाची टेस्ट तांणी साकरल्या उपरांत हे आयस कँडी उदकाचो गुळो कोणाक जाय? देवा, ते जाणा म्हाका कळ्ळें मोगाचें न्हू, आमी हे आयस कँडी खावन आयस कँडीचो रूच तित्त साकोन बसले हांव तर नॅचरल आयस्क्रीमाची रूच आमकां ना तर आमी आयस कँडींत आसता. त्या देखून आमी पात करिनासतना रावसो संतोष आमकां कळीत ना. त्या देखून आमी पातकांतूच रावता. पातक 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 ते पातक करिनासतना रावसो संतोष पळय जाय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो. त्या देखून जेजू आमकां म्हणटा, पातक करिनासतना रावा आनी मुखार पातक करिनाका. आनी पातक करसी जाल्यार ताच्या वरती शिक्षा तुका फावो जाताली. पूण आमच्या मोती घें वचना. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमी एसेंत दुकरा बरी चिखलांत लोळोन आसता. शिवाय ह्या नॅचरल आयस्क्रीमाची टेस्ट एक दोळा त्या भुरग्यांक कळीत नासली जाल्यार ते म्हणटाले, येस फादर ब्रिंग आयस कँडी वील ईट. आतां ते म्हाका म्हणा लागले, हू वॉन्ट्स युअर आयस कँडी? कोणाक जाय तुमची आयस कँडी? नॅचरल आयस्क्रीम आसतना आमी आयस कँडी खावंक तयार आसा गी? पळया मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जायते बडे आमी हें चिंतिना. आनी अशें आसता म्हज्या मोतीक एक गेल्लें टॉट अशें, आज मनशां एकामेकाचो संबंद जोडटा आसतना एकामेकांतय अवगुण, एकामेकांतय दुर्गुण, एकामेकांतय अपराध मांडटा तर आमी जेवसाराच्या सालीक सरवल्ल्या म्हूण दिसता म्हाका. कित्याक म्हळ्यार जेजू थंय जेवसा सोडयता आसतना थोडे म्हणा लागले, हे बेल्जेबुलाच्या आदारान जेवसा सोडयतात. आनी जेजू म्हणा लागलो, बेल्जेबुलाच्या आदारान जेवसा सोडोवचो कसो? एका वायटान आनी एका वायटाक हें करूंक जायना. त्या देखून बऱ्यान मात्र वायटाक काडून उडय. ते देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, केन्ना आमी हेरां वयर अपराध मांडटा, केन्ना आमी हेरांचे गॉसिप करता, केन्ना आमी हेरांचे कुल्पां करता, केन्ना आमी तांचे वयर बोट जगता, तेन्ना आमी एका तरान जेवसाराचींत स्वभावाची. कित्याक मनशा कुळांत आमकां अशें करूंक आडवरलां. अशें म्हणटा, इफ यू आर नॉट एबल टू डू एनी गूड, तुजे जावन कितेंय बरें करूंक जायना तर करिनाका, सोड. तें पातक जावचें ना. सिन्ना कमिशन जायना, सिन्ना ओमिशन जाता, पूण सोड, नो प्रॉब्लेम. पूण वायट करिनाका. वायट करशें जाल्यार तें पातक जाता. वायट करिनाका. हेरांक बरें करूंक तुज्यान जायना, तोंड दाम आनी वगेत राव. वायट करूंक वचनाका, ताजे अशें वायट उलोवंक वचनाका. पातक करिनासतना राव जाय तर आमी जेजूचें वर्तें निदर्शन घेयचें. जेजू सगळ्या आपल्या जिवनांत पातक करिनासतना रावुल्लो जावन आसा. त्या खातीर आमकां जोवांचें पयलें पत्र दुसरो अध्याय, जोवांचें पयलें पत्र दुसरो अध्याय 15, 16, 17 वळींत आमकां सांगता, ह्या संवसाराक आनी तातूंत आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुलानाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. जो कोण संवसाराक आशेता, वन हू डिझायर्स द वर्ल्ड ही विल ऑलवेज सिन. एक दोळा आमकां बापाचो मोग आसा, आमी पातक करिनासतना रावोंक जाता. संवसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो, रक्त मांसाच्यो वंदवण्या देखून आमी पातकाक बळो जाता. आनी दोळ्यांची पुसलवणी
आज दोळ्यांच्या पुसलोवण्यान कसली कसली पातकां जातात मोगाचें कल कल अवतार कितें कितें आमकां कितें मांकड करच्या खातीर कशें बरो धरता तो आयज कॅन्डिवल हांवें सांगलें न्हय असो करून दाखयता आसतना आमचें मन पिसवतालें आज सगळो वर्ल्ड आमचें मन पिसोवच्या खातीर कितें कितें दवरून कसलें कसलें लायट घालून कितें कितें गिमिक्स करून आमच्या दोळ्यांच्या पुसलवणेक आमकां वळख करता आनी मात न्हय तशें जिवनाची पोकळ दावलात कितलें मेळ्ळ्यार पावना कितलें आसल्यार पावना कितलो व्हड जाल्यार पावना कितले पयशे आयल्यार पावना आनीक येवं दी आनीक येवन म्हणलो वर बस आनी ह्या देखून आमी पातकान पडटा पातक नासतना जिवंक बारीक कश्ट जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पयलें आमी समजून घेवया ती वरती रूस पातक नासतना जेजू सांगता आसची सान फ्रांसीस आसीस म्हणूंक लागलो हाव नायस टू लिव विदाउट सीन तो म्हणटा परफेक्ट जॉय म्हणटा म्हळ्यार वर्त खरो संतोष तुवें आपणेचे तर पातक नासतना जिवंक जाय तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो वो कुरपेचो काळ करज मातसो वेळ म्हाका आनी तुका पातकांत पयस मेकळें करूं आपयता आनी कशें पातक नासतना आमी जियेले हांव तर खंडीत जावन हांव सांगचो ना आय डू नॉट नो गॉड गॉड नोज मी आय ऑल्सो नो हिम आतां तोचेर खबर म्हणटा हाव नायस इट इज टू नो गॉड एक पटी म्हणटालो आय डू नॉट नो गॉड आतां म्हणटा हाव नायस इट इज टू नो गॉड देवाच्या वर्त्या कुरपेन बरोवंक आमी मागया देव आमकां पातका विणें जिवंक शिकोवन दी आनी त्या वेळार कितली आपुरबाय मोगाचें न्हू कितली दादोसकाय कितलो संतोष तो खरो संतोष आपणावंक देव तुमकां फावो करून दी देवाचे मिस्टर आशिर्वाद तुमचेर मागता आसतना विनोद आनी ताच्या कुटुंबा वयर दिव्य वाणी लायव बोवापुरबाय तरान आमकां देवाचें उतर हर एका दिसा म्हणल्यार बरी आमकां दिवन आसात चड आनी चड मापान पातका विणें जियोंक हें उतर आमकां आदार जावं दी आमेन.